नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशभरांतल्यान आमकां मान मेळ्ळो, पूण गोंयकारांनी केन्नाच जाहीर कार्यावळ पसून करपाक आपयलें ना. प्रुडंट आनी विवा गोवाक दिल्ले खासा मुलाखतीन लता मंगेशकरान उक्तायली खंत. गोंयांत जाल्ल्या अपमानाची काडली याद. एलिनाचे मंत्रिमंडळ प्रवेशाचेर कायदे तज्ञांची वेगवेगळी मतां. कांय जाणांचे मतान मंत्रिमंडळ प्रवेश करप चुकीचें, काय म्हणटात तो मुख्यमंत्र्यांचो अधिकार. पळयात खासा रिपोर्ट. वेंचणूक आचारसंहिता चालू असताना सांकवाळचो मरीना प्रकल्प रद्द करपाची सरकारान घोशणा केली म्हूण वेंचणूक आयोगान काडली नोटीस. असले निर्णय आचारसंहिता असताना घेवचे न्हय, आयोगाचो सरकाराक सल्लो. दाबोळीचो विस्तार जाता म्हणटकच मोपा विमानतळाची गरज ना. मोपाच्या शेतकाऱ्यांचे मत. जमीन संपादीत करतना शेतकारांक विश्वासान घेतले ना तसो आरोप. आनी तपासान जीसीएन सहकार्य केलें ना जाल्यार खर कारवाय करतले. चौकशी समितीचे वांगडी चेतन देसायाची शिटकावणी. सोमारा पुलीस घेवन जीसीएंत वचपाची समितीची तयारी. आतां खबरो विस्तारान. देशभरांतल्यान आमकां जाहीर कार्यावळी करपाक आपयताले, मात गोंयकारांनी आमकां केन्नाच आपयलें ना, आमची केन्नाच किंमत केली ना अशा शब्दांत भारतरत्न लता मंगेशकरान गोंय आनी गोंयकारां विशींची आपली खंत उक्तायली. आमी फामाद जातकच कांय गोंयकार आमकां विचारपाक लागले, मात ताचे पयलीं आमकां खूब अपमान सहन करचो पडलो अशें सांगत तांणी आपलें दुख्ख मांडलें. विवा गोवा मॅगझिनाचे दुसरे वर्सुकी खासा अंका खातीर फोनावेल्यान तांची मुलाखत घेतिल्ली. तातूंत तांणी ह्यो गजाली सांगल्यो. पळयात ह्या मेगा एक्सक्लुझिवाचो पयलो भाग. दीदी, आपली मुळं गोव्यात आहेत आणि त्याबद्दल आम्हा सगळ्या गोमंतकांना खूप अभिमान आहे. पण गोव्यात अजूनपर्यंत आपला एखादा जाहीर कार्यक्रम झाला नाही आणि ही हुरूर आमच्या सगळ्यांच्या मनात आली. पण मी तुम्हाला खरं सांगू का, गोवेकरांनी आमच्याकडे कधी लक्ष दिलं नाही. हे आता सुरू झालंय सगळं. म्हणजे आम्ही आमची नावं झाली किंवा काय जे असेल ते त्यानंतर गोवेकरांनी आमच्याकडे जरा जास्त लक्ष घातलंय. आतापर्यंत गोव्याहून मला कधीही कोणीही विचारलं नाही की तुम्ही गोव्याला कार्यक्रम करणार का. कधीही नाही. म्हणजे आता तर मी कार्यक्रम करतच नाही, पण ज्या वेळेला मी करत होते तेव्हा गोवा एक अशी जागा होती जिथून मला कधीही विचारलं गेलं नाही की तुम्ही कार्यक्रम करा. पण आम्ही मंगेश आज इथं घरी पूजा केली तर मंगेश आमच्या जवळच आहे. मंगेशीच्या देवळात जाऊनच मंगेश आम्हाला भेटणार आहे असं नाहीये. आम्ही रोज पूजा करतो, आमच्या घरी मंगेश आहे. ही पुराय मुलाखत तुमकां विवा गोवाच्या लेटस्ट अंकात वाचूंक मेळटलो. आयतारा सांजे पळयात ह्या मुलाखतीचो दुसरो भाग. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्साचे कागाळीक लागून एलिना सॅल्डानाचो मंत्रिमंडळ प्रवेश अनिश्चित जाला. ह्या विशयाचेर प्रुडंटान गोंयांतल्या कांय कायदे तज्ञांची मतां जाणून घेतली, मात ह्या विशीं सगळ्यांचें एकमत ना. कांय जाण म्हणटात की एलिनाक मंत्रिमंडळान घेवन मागीर वेंचणूक लढयल्यार आचारसंहितेचो भंग जाता, जाल्यार कांय तज्ञ म्हणटात एखाद्याक मंत्रिमंडळान घेवपाक मुख्यमंत्र्यांक कोणूच आडावंक शकना. पळयात खासा रिपोर्ट. आचारसंहितेच्या काळात सार्वजनीक पदाचेर कोणाकच नियुक्त करपाक मेळना. मंत्रीपद हें सार्वजनीक पद जाता आनी तशें केल्यार आचारसंहितेचो भंग जाता अशें वरिश्ठ आदवोगाद अमृत कासार म्हणटा.
under that code of conduct, no citizen can be appointed during the code of conduct period. No citizen can be appointed in public office, that is the government offices and public offices. Now here is a citizen who is being appointed as a minister, so that this public office also comes as regards the appointment, because he is appointed and the minister will be drawing salary. So a simpliciter appointed as a minister, that amounts to holding public office. मंत्रिमंडळात मंत्री घेऊ नका असे मुख्यमंत्र्याक सांगपाचो अधिकार वेंचणूक आयोगाक ना असे आदोगाद क्लिओफात कुतिनोन स्पष्ट केला. Though induction of Alina Saldana into the cabinet shall give her an edge over other candidates, to my mind, the Election Commission does not have the authority and power to direct the government not to induct her. The Code of Conduct does not even have a statutory force. And to say that a code can stop the Chief Minister from inducting a minister into the cabinet is certainly too much. But then we will find for a long time now, somehow the code has been respected. अलिनाक मंत्रिमंडळात घेतल्यार आचारसंहितेचो भंग जायना अशें आदोगाद नरेन सावयकार म्हणटा. ती वेंचणूक लढयतलीच काय ना हें 9 तारखे उपरांत स्पश्ट जातलें. आनी तिणें मंत्री जावन वेंचणूक लढयली जाल्यार वेंचणूक आयोगान घाल्ल्या नियमा भितर रावनूच वेंचणूक लडोवची पडटली. वेंचणूक आयोग आपली मर्यादा सोडटा अशें शुक्रारा आयोगान घेतिल्ल्या निर्णया वयल्यान स्पश्ट जाता अशें सावयकार म्हणटा. जो कोणी कॅन्डिडेट म्हणून फॉर्म फायल करता, नॉमिनेशन फायल करता, तेजे उपरांत कोड ऑफ कंडक्ट आसत आनी बाकीचे इलेक्शन कमिशनाचे जे कितें रेग्युलेशन्स आसत ते ताका लागू जातले. अलिना मॅडम ही कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणून तिका इंडक्ट करप काय ना करप हो चीफ मिनिस्टराचो प्रेरोगेटीव. इलेक्शनाच्या टायमार एखादो मनीस मिनिस्टर आसता तेन्ना त्या मिनिस्टर आशिल्ल्या मनशान कशें वागचो ह्यो कोड ऑफ कंडक्टा भितर आसात, त्यो स्वाभावीकपणान लागू जातल्यो. त्यामुळे आताच्याच परिस्थितीन इलेक्शन कमिशनान अशें म्हणप, म्हाका दिसता एका अर्थान इलेक्शन कमिशन हे प्रिएम्प्ट करपाक सोदता काय कितें, आनी जें म्हाका दिसता इलेक्शन कमिशन इज गोईंग बियॉन्ड इट्स ज्युरिस्डिक्शन, जें चुकीचें आसा. येता त्या मंगळारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार सर्गेस्त माथानीची घरकान्न अलिना साल्ढानाक मंत्रिमंडळात घेवपाचें आसा. मात आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ केल्ल्यान तिका मंत्री जावपाक मेळटलें काय ना हाचेर दुबाव आसा. ती कुठ्ठाळीची भाजपाची संभावीत उमेदवार आसा. कुठ्ठाळीची वेंचणूक घोशीत केल्ल्यान आतां तिका मंत्रिमंडळात घेतल्यार आचारसंहितेचो भंग जाता अशें आयरिशान आपल्या कागाळीत म्हणलां. आयरिशाचे कागाळीचेर वेंचणूक आयोग सोमारा आपलो निर्णय घेतले. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, देवेंद्र गांवकार, मडगांवच्यान समीर भट आनी चलचित्र खबराकार प्रज्योत पेडणेकार. मरिना प्रकल्प रद्द केल्ल्यान मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकाराक नोटीस काडल्या. कुठ्ठाळीची आचारसंहिता सोंपचे पयलीं असले निर्णय सरकारान घेवचे न्ही अशें आयोगान सरकाराक नोटीसे वरवीं कळयलां. ह्या प्रकाराचे निर्णय आचारसंहिता भंग करता अशी कागाळ आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान केल्ली. त्या फाटभुंयेर मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकाराक ही नोटीस धाडल्या. कुठ्ठाळे मतदारसंघात सांकवाळे वाठारांत जावपा आशिल्लो मरिना प्रकल्प सरकारान रद्द केला. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकाराक तो निर्णय फुडें धुकलपाचो सल्लो केला. शेनवारा वेंचणूक अधिकाऱ्यान सरकाराक नोटीस काडून हो सल्लो दिला. कुठ्ठाळे मतदारसंघात पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता चालू आशिल्ल्यान सरकार असल्या प्रकारचे निर्णय घेवंक शकना अशें वेंचणूक अधिकाऱ्याचें म्हणणें. शुक्रारा आदोगाद आयरिश रॉड्रिक्सान वेंचणूक आयोगा कडेन कागाळ करून हो मुद्दो वयर काडिल्लो. Chief Minister of Goa has been violating the model code of conduct. The Chief Minister of Goa has announced after the last cabinet meeting that the government has taken a decision to stop the Marina project, which is also located in the Kortaling constituency. The model code of conduct is very clear. Any decisions cannot be taken by the government and cannot be announced by the government. So in view of this, the model code of conduct has to be strictly observed, especially by the government, to ensure that there is no violation. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार, जेसन सुवारीस, सांकवाळच्यान सुरेन मडकयकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.